दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबयनीनो प्रकाची मम्मी रुमीबाई हांगा आयिल्ली. ती रडोन म्हणाली, प्रकाक हर एक हांवें सांगत हर एक हांवें सांगून खरें फादर तेच्यांनी नंतर कांय ताका तो करूंक ताका जायना म्हूण. आतां इंजिनियरींग जालें पळोवंक कशें सांगून इंजिनियरींग जालें ताचें. आनी आतां पळय सकयल इंजिनियरींग जाल्या उपरांत तितलो स्मार्ट आहा. पळोवंक भारी लक्षण दिसलो म्हाका हो प्रका कितलो बरो आहा म्हूण पळोवंक लक्षण आनी बारीक सोबीत भुरगो आनी बरो स्मार्ट आसा. जिम करता, फिजिकली फिट्ट आसा, बरें उलयता, खोलो ताळो म्हणना मादूर ताळो बेज वॉयसांत उलयता आनी आसोत तोंडार, मोगाळ, शाणो, बुदवंत, बरें तो टॉप मार्कान पास जाला इंजिनियरिंगांत, डिस्टिंक्शन काडल्यांत. पूण आमचे तावन ताका विंगड रावंक जायना म्हणून रुमीबाई रडटा. आमचे तावन एक घडी आमकां चोंड रावना पळय फादर, तो सगळो दीस आमी जायचे ताका म्हणून भारी भियेता. बेंगलोर व्हडल्या व्हडल्या कंपनीक खोलो सांबाळ मेळ्ळो म्हणना बकून भारी भियेता. फियर ऑफ सपरेशन म्हणटा ती. आनी ताका कळलें बे म्हणना आमचे तावन चोंड रावंक ताका जायना म्हणटा. फियर ऑफ सपरेशन एक बे आमचे तावन विंगड रावंक बे. मागीर हांवें ताका सकाळीं हर एक दिसा उठयचें फादर. खली अवस्था म्हणना येदोडलो जालो चरको. हांवें तो उठयचें, इंजिनियरींग करतना हांवें तो उठयचें. आतां काम आसा ताका, वर्क फ्रॉम होम करता आनी ताका एकल्याक जाय जाल्यार बरें करूंक ताणें कंपनीच्यान दिलां म्हळ्यार कामांत हुशार आहा. वेग्गी शिकोवन करून येता, कामांत हुशार आहा. देखून आज पळय ताका खंय एका फंक्शन वचचें आसलें, आमकां एका मदीं कराराक वचचें आसलें. कसलें वस्तू न्हेसचें म्हूण हांवें सांगचें. हर एक दिसा ताणें कालें वस्तूर म्हणून हांवें खाण दवरचें सकाळीं. देखून खंय तें वस्तू न्हेसचें म्हूण सगळें आमी सांगचें ताका. ताच्या इतल्याक कांय करिना तो. आनी फ्रेंडाचो बर्थडे, ताच्या फ्रेंडाचो बर्थडे वसाजेक म्हूण म्हजे कडेन जाता येदोडलो भुरगो. आतां ताणें तो मम्मा हलो बड्डा वसाजेक नाका घेवन तूं सांग तुवें वच म्हळ्यार येता, नाका जाल्यार वचना म्हणून वो म्हणटा. मागीर आमी वच म्हळ्यार कसलें वस्तू न्हेसाचें म्हूण तो सांगता. म्हाका वस्तूर काडली पळय म्हणून हांवें ताच्या वचून वार्ड्रोबा वचून ताच्या रुमा वचून वार्ड्रोबा वचून वस्तूर काडलीचें आनी वच म्हूण सांगचें. अशें न्हेस म्हणचें. वय तशें पळय म्हजें व्हडलें चेडूं आचाकी 4 वर्सां व्हड फादर तें आतां हाका 27 जाते तात, ताका 31 वर्सां. 4 वर्सां व्हड तें, ताका 30 वर्सां व्हड, 4 वर्सां व्हड तें. आनी तें ऑस्ट्रेलियांत आसा. ताचें काजार जालां आनी ताणेंच नवरो पळयलो, ताणेंच सगळें सेरीक आयली. मामा चेडो म्हाका लायका, हांव जाता म्हूण तेंच म्हणालें. तुमी इल्लीशी खबर काडून पळया म्हणालें. आमी खबर काडली, आमी बरो आसा गो म्हळें. तेंच जालें. मागीर 2-3 सेरी केलो. ना मामा चेडे जाता म्हणालें. आनी 2 जाण बरे आसले. ताचे कडेन नाका, हाचे कडेन जाता म्हणालें. ताणेंच निर्धार करून काडलो. ताका कांय सांगिचें म्हणून आमकां नातिल्लें. केदाळ उठयचें म्हूण नातिल्लें. तें सकाळीं उठतलें आनी कॉलेजीक येतलें. ताणें इंजिनियरींग केलां आनी तें मस्तू ताच्या पांयांत रावतलें. हाका ताच्या पांयार रावंकूच नाका. ताच्या इतल्याक तें सगळें करतलें चेडूं. वो प्रका पळय बरें फादर, भारी बरो भुरगो वो प्रका, भारी बरो भुरगो. कसली पाड संवय ताका ना, प्रकाक ना. ताचे इतल्याक तो कळ्ळें, ताचे इतल्याक तो कितेंय रांदून दी फादर, तेंत जायचें म्हणून. थोडे हांवें म्हजी शेजारी सांगता प्रकाच्या आतां प्रायसका ती कितली कश्ट जाता म्हणना. इडली केल्या खालें सद्दां इडली करताय म्हणटा. पोळे केल्यार तुजें सुरू जालें पोळे म्हणून. आनी ताका खालें जाय कितें जाय भारी चुजी. म्हजो पूत प्रका कांय खलें रांदून दी, तो खुशी ताका खुशी. तें जाय हें जाय म्हणलें कितेंच ना, बिलकुल विचारना. चुजी न्ही तो घरा आसल्यार कांय रगलें ना आमकां दोगांयक, म्हाकाय म्हज्या न्हवऱ्याक कांय रगलें ना. तो आसल्यार बारी खुशी आमकांय. बारी सादो बळो चरको म्हजो पूत. पूण ताका कितें करी जाय, हांवें कितें न्हेसा जाय, हांवें खालें खंय वचाचें, हें सकडी हांवें नातल्यार पप्पान सांगी जाय. हांवें नातल्यार ताच्या डॅडीन सांगल्या शिवाय तो कितेंच करिना. आमची कुमोक हेल्प नासतना ताच्या कारणां कांय निर्धार घेवंक जायना. ताका निर्धार घेवचें म्हळ्यार जायना. हेल्प जायचेंच ताका. हांवें हेल्प करचें, हांवें कुमोक करचें, नातल्यार ताच्या डॅडीन सांगचें. हें आमकां मस्त
मस्तू वारी करता फादर. आतां 27 जालीं, काजाराची प्राय मस्तू सोयरीक येतात, कुटपाची पुरा बऱ्यो बऱ्यो सोयरी काडटात. वो शिकला बरो भुरगो, मस्तू लक्षण आसा, सबीत आसा म्हणून सगळ्यांक कळीत आसा. गल्फतावनी सोयरीक येतात, हांगातावनी गांवांत तावन येतात, बैले गांवचे येतात. मस्तू जाणां चेडवां विचारतात बरी शिकली, वो शिकच्यांक हुशार, बऱ्या कामांत आसा आनी बरो यशस्वी म्हूण सगळ्यांक कळ्ळां. आतां मस्तू चेडवां सोयरीक आनी पुरो येतात. आका आमी काजार जारे म्हणून सांगया, खरी एक आमी सांगया ताका अशें सांगया. एक आमकां मस्तू वारी जावंक पावल्या म्हळ्यार मस्तू चिंता जावंक पावली आमकां. खंय खंयचें नासता म्हाका चिंता, वारी 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 जाता, कंत 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 बगता, चिंता जावंक पावल्या आमी दोगांय म्हणून. मगाच्यान ಎಂತ वेटिकाची आवय बापाय हांगा येयल्लीं. वेटिका म्हणलें चेडूं, तें बारी लक्षण सबीत चेडूं, बरें शिकलां, टॉप स्टुडंट. तें ताच्या वेटिकाचे खरी एक मॅट काडटना, निर्धार घेतना आमी ताका धैर्य दिजय फादर, आनी आमी ताका धैर्य दिजे, रिअश्युरन्स दिजे म्हणून ह्या प्रकाच्या मामीन सांगल्या. बरी वेटिकाची मामी डॅडी येवन रडटात हें चेडवां. मागीर आनी एकलें भुरगें आयलें. मागीर दोगां आनी म्हाका चेडवां आयलीं, आनी एकलो भुरगो आयलो. मस्त जाण ह्या दिसांनी येतात ह्या एका वरवीं. तांकां आमी धैर्य दिल्या शिवाय तांच्यांतल्या कांय ना, आमी हेल्प केल्या शिवाय तांणी कांय करनात. हरी एकाक आमी फाटल्यान रावन पाठिंबो दिजे. हरी एक सांगायचें आमी ल्हान भुरग्यांक सांगल्या बरी, हें कितें फादर अशें, हांकां कितें भुरग्यांक अशें जालां म्हूण सांगून आमी आसांव पुता, बियेनाका पुता म्हूण आमी सांगायचें म्हणून. बेटिकाकी सांगायचें, हाका प्रकाकी सांगायचें म्हूण ताचे आवय बापाय सांगतात. ना जाल्यार तीं कांय करिनात म्हणून. इंजिनियरींग करूंक प्रकाशी आवय म्हणटा, इंजिनियरींग करूंक आमी कितलें सांगत जाय पडलें फादर. ENC गी, मॅकॅनिकल इंजिनियरींग गी, या कंप्युटर सायन्स गी म्हणून ताका जायना. मागीर हांवें सांगलें कंप्युटर सायन्स कर रे पुता म्हणून. मागीर ताणें कंप्युटर सायन्स केलो जाल्यार तो टॉप डिस्टिंक्शन काडून पास जाला. वय देखो तशें. पोरू दुबाय वचचें गी, आमकां दुबाय वचोंक आसलें. आमच्या सैऱ्यांचें एक काजार आसलें, ताणें आमी येजें म्हणून तय केली. म्हज्या काजनाच्या पुताक काजार आसलें फादर, आनी आमी मोगाचीं तांकां, ती आमकां मोगाचीं आमकां तांणी आपयल्लें आनी पुरा वेवस्था केल्ली. ती रावंक विल्ला आनी पुरा केल्लें देखून आमकां आपयल्लें तांणी. देखून आमी तांच्या घरारा वचत म्हणून देखून दुबाय वचून आयलीं हांव फादर. दुबाय येता म्हणसर ह्याची सुटकेज हांवें तयार करचें, कसले वस्तूर काडचे म्हूण हाणें कांय करूं ना. 1 घंटो आसतना आमचो हांवें वचून ताचें वस्तूर पुरा पॅक करून दिचें पडलें. हांवें चिंतलें चॅरक्यान केलां म्हूण कांय करिना. मामी तूं कर, म्हाका उतरां काले वरचें दुबाय कशें कालें, तूं वस्तूर काड म्हणून. मागीर तिणें पुरा हांवें वस्तूर काडून घालें फादर. हें कसलें शर्ट घालचें, कसलें पॅण्ट घालचें म्हूण ताका कांय ना. जीन पॅण्ट जाय गी, हें पॅण्ट जाय गी, तें पॅण्ट म्हज्या दिसारता. आनी मागीर हांवें त्यो पॅक करून दिलें ताका. कितें करचें म्हूण ताका कळना, आनी आमकांय ताचे विशयान आमी कितें करचें म्हूण आमकांय कळना म्हूण. वेटिकायक सांगता ताची आवय तशें ती कालें नेसाचें, कशें केस बांदिचे आनी खंय काजाराक येताना कशें केस बांदिचे, कालें करचें म्हणून ते वेटिकाची मम्मी आनी पप्पाय रडोनात. रडून 24 जालीं. चेडवाक मस्तू सोयरीक येतात फादर. कालें करचें म्हूण कळना. एकाक आमी तुमी सांगा पले जिवनचें ताणें फादर. देखून तुमी सांगा म्हणटा आमकांय बेन दिसता हें कितें अशें फादर म्हणून बेटिकाची पप्पा मम्माय म्हणटात. मागीर आनी एक दोगां चेडवांची आवय बापाय येयलीं, तीं तशींच. देखून कामाक एप्लिकेशन घालतना आमी सांगून पुरो जालें. आनी ताका 3 बऱ्या कंपनींत हांव काम मेळ्ळें फादर. 3 बऱ्यो नांवाडी कंपनी. 3 कंपनींत काम मेळ्ळें ताका. पूण खंयच्या कंपनींत जॉयन जायचें म्हूण आमी सांगचें फादर. हें कालें करचें म्हूण कळना. खंय कामांत जॉयन जायचें ताका, खंयच्या कंपनींत वचचें म्हणून आमी सांगचें पडटा. आतां ताका 27 इयर्स जालीं आमच्या प्रकाक. 27 इयर्स बऱ्यो बऱ्यो सोयरीक येतात फादर. आमी ताका सांगचें कलें चेडूं, कालें कितें म्हणून. देखून आमकांय तिके नरगतांव, आमी दोगांय नरगतांव. आमी आतां चेडूं पळयलें ताका उंबता गी ना गी म्हणून. देखून सोयरीक ते येतात. देखून आयल्या हांगा ताका खंयचें चेडूं जावचें तुमी म्हणी सांगतात की हेल्प करतात की फादर म्हणून. मागीर ताका पयलें सोयरीक न्ही, पयलें ताका कावन्सिलींग जाय म्हणून ताच्या सांगता कावन्सिलींग जालें. प्रकाशाच्या सांगता कितलो बरो स्मार्ट भुरगो, कितलो बरो हुशार, पूण निर्धार काडूंक ताच्यातल्याक निर्धार कोणूच जायना. आमी ताका हेल्प करचें पडटा, मस्त हेल्प करचें पडटा कितें म्हणून. देखून हांव आतां ताका कावन्सिलींग कर आवय म्हणटा 50% म्हजो पूत बरो जालो म्हूण सांगता. वय बरो जालो म्हणून. आतां आमी ताका सोयरीक कशी सोंसची गी म्हणून ताका पॉयंट दिवन सांगता येता. तुवें चेडवां पळयचें, तांचे सांगता वेळ करशीचें, आनी कशें एका चेडवां सोदून काडचें, तुवें कितें तांचे कडेन सांगचें,
तुजें एक्सपेक्टेशन कितें ताचें एक्सपेक्टेशन कितें तुजें एक्सपेक्टेशन कितें आनी तें चेडवां तें आसा गी ती लक्षणां म्हणून आनी वांजेलांत जेजू खंयच्या वांजेलाचें देव सांगता कसले आमच्या सांगातींनी आसाचे गे म्हणून कसले आसल्यार तो उत्तम पर्सन उत्तम व्यक्ती एक चेडूं उत्तम जावचें कशें चरको उत्तम जावचें कशें अत्युत्तम चेडूं कोण अत्युत्तम चरको कोण कसली लक्षणां आल्यार ती लक्षणां नासतना तूं सोदून काडशी जाल्यार अत्युत्तम म्हूण कशेंचें देखून अत्युत्तम तुका जायचें जाल्यार अगली लक्षणां जायची ताका 7 लक्षणां बरोवन दिल्यां ताका चिटीर आतां हुशार जाला तो आतां ताका ताच्यात पांयांत आवय म्हणटा ताच्यात पांयांत एक काल वच म्हूण येता हांवें म्हूण आवय म्हणटा म्हणाली काल देखून मोगाच्या बाबयनी न्हू तांकां तांच्या जिणेची वैयक्तीक जबाबदारी घेवंकूच जायना पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी कळोवंक जायना पर्सनल ताच्या पर्सनल कली संगत येताना ताका जबाबदारी कळोवंक जायना देखून पर्सनल रेसेप्टी कळोवंक ताका रेस्पॉन्सिबिलिटी कळोवंक ताका वैयक्तीक जबाबदारी कळोवंक ताच्या जिणेची वैयक्तीक त्या लायफाची पर्सनल लायफाची रेस्पॉन्सिबिलिटी कळोवंक ताका जायना वेटिकाकी जायना प्रखाकी जायना कसलें काम करी जाय खंयच्या गांवांत हांगा गी बंबय गी दिल्ली गी गल्फांत गी ऑस्ट्रेलिया गी कॅनडा गी म्हणून तांकां कळोवंक जायना तांकां मस्त हेल्प जायचे सपोर्ट जायचे निर्धार करून कळोवंक हें देखून तें केल्या कोणा लागीं डिसएग्री जायना तें दुसरें इलेक्शन एक तांकां पर्सनली निर्धार कळोवंक जायना पर्सनली निर्धार कळोवंक जायना तांकां एक डिसिजन कळोवंक बारीक कश्ट जाता दुसऱ्यांनी सांगल्यार करतात नातल्यार ना देखून त्या बारीक कश्ट जातात दुसरें लक्षण खालें म्हळ्यार ती कोणा लागीं डिसएग्री जायनात डिसएग्री म्हणलें जायनात सगळें ओपन घेतात कोणें काल सांगलें ओपतात कोणें सांगलें मानून घेतात आसल्या बरीत हें तशें न्ही अशें म्हण ती कोणा सांगनात कित्याक ती डिसएग्री जायनात कित्याक ओपन घेनात कित्याक म्हळ्यार तांचो सपोर्ट मेळना कोणा म्हज्या फ्रेंड्साचो सपोर्ट मेळना मम्मीचो सपोर्ट मेळना डाडाचो मेळना बायचो मेळना भोवजीचो सपोर्ट मेळना म्हणून ती एकदम भियेतात सपोर्ट जाय सपोर्ट मेळना कोणा म्हणून भियेतात हें बे तांकां आले म्हज्या पुताक फादर ताका बिलकूल आयतारा भायर वचोंक नाका आनी वय ताका आनी बीड खावंक नाका तांच्या फ्रेंड्सांनी सगळीं मेळ्ळ्यात सांगाता मेळ्ळ्यात थोडे बेंगलोरतान कोडयाळांनी पळय आयल्यात ताका बिचा कडेन पळय वसाजे म्हणून मागीर अळशेशें म्हणालो म्हजे कडेन वसाजे गे नाका गे निर्धार करून ताका जायना पुता तुजे पुरा फ्रेंड्स आयल्यात न्ही वच रे म्हणून हांवें सांगलें डॅडीने सांगलें मागीर गेलो ते हांगा सिटींत मेळ्ळे मागीर बिचाक गेले ताणें बिचाक गेल्ल्या कडेन बिडा खावंक वत्ताय केली खंय वो बिडा खावचें म्हळ्यार ताका जावंकूच जायना ताणें कहलो की बॉम्बे बिडा म्हण एक बिडा दिलो खंय तो खावन मागीर तूं करून पुरो आयलो तांबडे तांबडे आले थोंड आनी पुरो हांगा येवन वंकुल्या बरी करता वॉश करता धुता आनी पुरो हाडले हांकां बिडा कांय म्हाका बिडा नाका म्हण येतालें हांव बिडा खावन आयला हांगा वचून ताच्या संजेर गेल्लो पुरो बिडा खावन 7 वरां 8 वरांचेर आयला आनी घरा येवन खा तूं करता देखून घरा येवन कांटाळटा तो पळय ताका डिसएग्री जावंक जायना म्हाका नाका म्हणूंक जायना काल सांगलें ओप्पोवचें करचें मागीर हें कितें म्हळ्यार सपोर्ट मेळना म्हणून हें वेटिकाकी हें प्रॉब्लेम आसा म्हणून ताच्या आवयन म्हळें मागीर एक भुरगें आयिल्लें ताचें म्हणटा खालें सांगल्यार यारण सांगल्यार करता फादर सपोर्ट चुकता म्हणून म्हजें चेडूं भियेता म्हणून देखून प्राकाय वो चरको आनी चेडवां हें करतात देखून चवथें लक्षण खालें म्हळ्यार ताका ताचे इतल्याक कामां करूंक जायनात आतां म्हजे इतल्याक ते कामां करया म्हळ्यार जायनात आतां एक प्रोजेक्ट आयलां ताणेंच केल्लें जाल्यार आज प्रमोशन करून वयर येतालो ताणें लीड काणयलें जाल्यार तो लीडच काडना कंपनीन सांगलें प्रोजेक्ट करा लीड ना मागीर कोणें एकल्यान लीड केलें लीड ताणें काणयलें आनी आचेरनी करयलें पुरो वो तांचें डिसएग्री जावंक जायना देखून ताणें सांगलें पुरो घरा बसोवन आनी सगळें प्रोजेक्ट हाणें केलां तांकां करूंक जायना तांकां कॅपेसिटी ना वो मस्त हुशार त्या क्षेत्रांत तें पुरो जाय जाल्यो वस्तू बापायनी चीट बरोवन दवरतालो हाडूंक अशें बरोवन दितालो बापाय वचून खंयच्या शॉपांनी सोदून पुरो हाडून दवरतालो आनी सांजेर दोग मेळून बापायचें हेल्प काडून बापाय इंजिनियर ताचो बापाय म्हजो न्हवरो इंजिनियर सांगाता मेळून दोगांनी हांवें प्रोजेक्ट केला वच बापायक सांगतालो बापायनी करयलां हें प्रोजेक्ट सगळें ताणें केलें आतां कंपनीन तें प्रोजेक्ट नंबर 1 जालां आनी तें केलें आतां क्रेडीट पुरो ताका गेली आनी एकल्याक हाचेर काणें रे म्हळ्यार वो जबाबदारी काणय ना ताचे इतल्याक कामां करूंक ताका जायनात ताका ताच्या इतल्याक कसलें प्रोजेक्ट करूंक ताका नाका यारांनी लीड घेजे तांणी काणयचे मागीर वो जाल्यार जीव दिवन करता
जीव दिवन करता पूण लीड घेना ताणें लीड केल्लें जाल्यार भारी बरें जातालें कित्याक म्हळ्यार ताका पुअर सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा स्वाधैर्य ताका स्वाधैर्य आपणाचेर ताका धैर्य म्हणलें हांव करीन मुग्दीन हें प्रोजेक्ट बरें करीन म्हणलें धैर्य ना मोगाच्यान तें प्रोजेक्ट आसा तें प्रोजेक्ट म्हाका करूंक जाता आपूण तें करता म्हणलें धैर्य कॉन्फिडन्स ताका ना घेर ताचे हांव भारी फायदो उठोवन घेतात कंपनीन तें कळना आतां दुसऱ्या पुराचेर हाका जाता म्हणयल्यात हो प्रोजेक्ट खणें येता मागीर आमी सांगले उपरांत आतां ताणेंच एक ताच्याच नांवार आनी दोगांक इश्टांक खाणेलो मेन वत्तू आनी एक प्रोजेक्ट बरें खाणेला आनी कंपनी गोत्ता करचें आण्यांत म्हूण बॉसाक आनी गोत्ता आण्यांत बॉसाड साकून एक प्रोजेक्ट केला आनी बॉसान कितले पयशे जाल्यार हांव दिता म्हूण ताणें सांगलां आनी हाका पयशे दितात बरी कंपनी ती वो एक नवें प्रोजेक्ट करता येता तें गाडल्यार कंपनीक नांव येता देखून वो प्रोजेक्ट वो करता येता आतां हांव हेरांक फायदो उठोवंक दिवन वचूं म्हूण आमी हांगा कावन्सिलींग करन हांवें एक म्हयनो दोळे जावपी नासतना म्हणल्यार कावन्सिलींग करून ताका फोन करन ताचेर गामान दवरून सो म्हाका तो म्हळ्यार मस्त लायक प्रकार देखून तितलो स्मार्ट तितलो लक्षण आसा ताका वयराडी जें म्हणून हांव मस्त साधन काडून येता आनी पदऱ्याक देखून तितलो मोठो सपोर्ट आमी ताका दिता ताका आमी 24 वरां फोन कर म्हणून सांगलां ताका तुजें फोन काडटा म्हणून देखून तूं हांगा ये केदाळ जाल्यार ये म्हणून तूं हांगा ते सिटीन जा देखून आतां येता मेळोंक आनी पुरा मागीर पंचवें लक्षण खालें म्हळ्यार मोगाच्यान हेरांचो सपोर्ट मेळच्याक ते कितेंय करूंक तयार आसात हेरांनी सपोर्ट दिता म्हळ्यार कसलेंय करूंक तयार आसात ते हे सपोर्ट दिता म्हळ्यार हांव सपोर्ट करता म्हळ्यार कसलें करतात पूण तांचे इतलें कांय करिनात आतां आमी ताका मागण्यान सपोर्ट दिता तुका खलें जाल्यार आदार दिता म्हूण आमी बेट्टा सांगलां ताका देखून हें प्रोजेक्ट ताणेंत करून तोच करता डॅडीचो आदार आसा ताका डॅडी बसता करूंक आनी एक अंकल रिटायर्ड जावन आयला तो ताका एकान करचें मुतून तो घरा येता आनी ते मेळून ते बरें बरें प्रोजेक्ट करता येता ताचें सॉफ्टवॅर परत वस्तू डेवलप करता देखून हेरांचो सपोर्ट मेळटा म्हूण कळल्यार तें कितेंय करूंक तयार आसा ताका कसलेंय करूं नाका पळय ते समेत तो करूंक तयार आसा आपणाक तो बिलकूल बळी एक सांगता म्हणटा आवय एक तिणें उदाहरण दिलें म्हजो पूत जेवली बशी समेत दुंक दिना पावता कोल आयदनां धुवचें म्हळ्यार ताका जायना म्हाका जायना म्हूण धांवता ल्हानटावनी ताचें काप्प समेत हांवें ताका दुंक दिवनातलें व्हडणी चरकोणें म्हण ओगीत रावली हांव जेवणची आयदनां बश्यो ती कुंडली आनी परत ताका दुंकूच जायना फादर बिलकूल तो दुयना म्हणून देखून सपोर्ट मेळटा म्हूण कळल्यार ताणें कालें केलां म्हणल्यार कलेंय करूंक सयत तयार आसा म्हूण कळलें सपोर्ट मेळच्या खातीर सपोर्ट दिता म्हूण कोणें सांगल्यार कलें करूंक तयार आसा म्हूण म्हाका पोर कळलें म्हज्या काजनाकर ताचो बर्थडे ताणें दवरलो काजनान दवरलो आनी ताणें सांगलें तुका बरें चेडूं पळोवन हांव सपोर्ट करता रे हांव सिलेक्ट करून दिता रे म्हणून ताणें ताच्या काजनान ताच्या काजनान सांगलें देखून ताचो बर्थडे आलो देखून एक ताचे 10-12 जण इश्ट आयिल्ले ताणेंच घरा रांदून आनी पुरा रुमांत रांदलां ताणें रुमांत रांदून आनी तो एक रुमांत रावता हांगा आनी त्या परत जेवण आनी पुरा केलां मागीर ती आयदनां हाडिल्लीं आयदनां पुरा ती बशी आनी पुरा पडल्यात ते जेवण आनी पुरा भायर बसले ये रे म्हाका येयलें कुमो कर रे म्हणून तो भितर पळोवन गेलो आयदनां धुवंक आनी पुरा रांदूंक आनी परत तें एक कामाचें रांदून दवरून बशी आनी परत दोन तें गेलां टॉप सर्वेंट गेलां मागीर तें दुसऱ्या दिसा येना म्हूण सांगून गेलां आयतारा येना तें मिसाव सोंग आसा म्हणून रांदून दवरून फ्रिजान दवरून येता आनी सोनवारा दिसा राती हांगची पार्टी मागीर आयतारा सकाळीं उठोवन सगळीं आयदनां ताणें सांगलें म्हाका येयलें हेल्प कर रे म्हणून हेल्प कर म्हणटा ताका फोन आयलें आनी तो उठोवन भायर गेलो आनी ती कुंडलीं बश्यो 12 जाणांच्यो ग्लास सगळें धुवन किचन नितळ करून पुरो आयदनां धुवन तो आत्तां येता म्हूण गेल्लो 2 वरां येवंकूच ना भितर फोनार उलोवन आनी कितें कर आनी कोण आयलो म्हूण भायर आनी पुरो नितळ केलां हे म्हज्या काजनान आमचे कडेन सांगलें ताणें आयदनां डिशां वॉश केल्यांत म्हणून हें आयकताना म्हाका शॉक जालो एक घरा काप्प दुयना सो चेडवाक सिलेक्ट करूंक हांव हेल्प करता म्हणल्यार तुका देडो रावता म्हूण सांगलें आनी कितें बरें केलें पळय म्हणून यारोचो सपोर्ट दिता म्हळ्यार कितेंय करूंक रेडी आहात वेटिकाची गजाल यशेत म्हूण ताची पप्पा आनी मम्मा सांगतात ताची पप्पा आनी मम्मा सांगतात मिस्टर पिंटो म्हणून आलो वेटिकाचो डॅडी अशें तें बिलकूल जोक्स करिना म्हजें बिलकूल जोक करिना आनी तें पदां म्हणना डान्स जाल्यार इल्लें करता पदां म्हणून ताका ताळोवना बारी लज ताका मुखार वचून पदां म्हणून ग्रुपान जाल्यार इल्लें डान्साचें करता पूण जोक आनी परत करिना देखून ताका एक बरो जॉब करून दिता म्हज्या कंपनींत जॉब करून दिता म्हूण ताचें एक आमचें काजन आसा ताचें म्हळ्यार भारी ताका ताणें सांगलें म्हज्या कंपनीन काम करून दिता जॉब करून दिता म्हणल्यार
ताणें बरें पद एक विलपीचें पद सिंकर तयार करून सीडी घालून बरें करून तयार करून एक जोक खंय ताणें आयकून इंटरनेटांतल्यान आयकून बरोवन मागीर तांच्या सांगा डान्स करून गेला. मागीर घरा येवन म्हाका आवय पटलून घट्ट रडटा. काल रडटा म्हळ्यार हांवें जोक्स केलो कोणी हसोनात म्हणून. आतां हांव जोक्स करतना पेपरार बरोवन सांगल्यार काणी वाचल्या बरी वाचल्यार कोणी आसतात गे. ताका तुवें फिलिंग्स घालून फील घालून इमोशन्स घालून सांगल्यार आनी पुरा तो आसतात. देखून आनी मुखार गेलें वाचून सांगलें कोणी हसोनात येवन बसलें गे. असो जोक जालो म्हणून असो जोक जालो एक जोक जालो म्हणून एमसी सांगल्यार कसो कुडलो कसलो गे जोक जालो म्हणून तोच ते कुडलो जोक म्हणून तें घरा येवन रडटालें गे. देखून हांकां एक सपोर्ट मेळटालें काम मेळटा सेरीक मेळटा म्हूण सांगून सपोर्ट दिता म्हूण सांगल्यार कितें करूंक रेडी आहात. तांकां अर्थ नातिल्लें राजांव हें एक ब्याक कारण अर्थ नातिल्लें राजांव तांच्या मांड्यान अर्थ नातिल्लें एक राजांव एक बें अर्थ नातिल्लें बें ताका राजांव ना आनी ताका कांय ना कळ्ळें बेन तें आपणाची जतन घेवंक आपणाक जायना. म्हजी जतन कोण म्हाका जायना. म्हाका मम्मीची कुमक जाय काजनाची कुमक जाय डाडाची कुमक जाय भावाची कुमक जाय भयणीची कुमक म्हजी जतन म्हजें कॅर म्हाका कळोवंक जायना म्हूण. इट इज कॉल्ड इरॅशनल फियर. हें अर्थ नातिल्लें राजांव नातिल्लें बें. प्रका सांगता हांव कॅनडा गेल्यार म्हाका रांदूंक कोण आसा म्हाका काम करूंक जाता गे म्हाका दीस काडूंक जाता गे म्हाका घर मेंटेन करूंक जाता गे म्हाका वॉश करूंक जाता गे म्हाका पळोवंक जाता गे म्हणून. ताका कॅनडाक सुपर विजा मेळ्ळ्या म्हळ्यार वो सॉफ्टवेअर इंजिनियर. आनी एक ऑनलायनीर तांच्या सैऱ्यांनी सांगलें म्हणून आवयन सांगलें ना पुता तूं कॅनडा वचूं म्हणून. आनी कॅनडाक ताका विजा मेळ्ळी. ताका त्या कंपनींत इंटरव्यूआन परत जालें ऑनलायनार काम मेळ्ळें ये म्हूण सांगलें. IELTS एग्जाम बरयचें म्हूण सांगलें. IELTS एग्जाम बरयली ताणें तातूंत 8 मार्क मेळ्ळे ताका 8 मार्क मेळ्ळे. तितलें बरें इंग्लीश तितलो बुदोवन तो एका 15 दीस शिकलो खंय IELTS कालेंक म्हणून. मागीर एग्जामा बसलो 8 मार्क मेळ्ळ्यात ताका. आनी कोणाक 8 मेळनात 7 मेळटात 6 मेळटात 7 मेळटा हाका 8 मेळ्ळ्यात 9th. देखून आतां कॅनडा वच म्हळ्यार म्हाका वचोंक जाता गे म्हणून ताळें वचनासतना घरा रावला. मम्मा तूं येता गे म्हणून मम्मी आयल्या येता म्हणून. ती म्हणाली हांगा घर जागोन सोडून हांवें खंय येचें डाडाक सोडून आनी पुरा आमी सगळें कुटुंब थंय गेले हांगा कोण आहा म्हणून. ती वचना म्हणे आतां हें काम बरें आहा आनी हांगात रावता म्हणून आतां हांगात रावला. वेटीक आयता सेंत ताकाय न्यूझिलंड काम मेळ्ळें. ताका IELTS 8 मार्क कोणा मेळ्ळे 9th. जाल्यार तें बिलकूल वचोंक आयकना. बेन ताका मम्मी तूं ये डाडा तूं ये म्हज्या सांगात ये म्हणून आपयता. नासल्यार धाकटो भावांक इंजिनियरींग करता ताका थंय ये म्हणून म्हज्या सांगात आयल्यार म्हणून तें मेळ्ळें काम न्यूझिलंडा कडेन सोडून घरा रावलां. आय कांट टेक केअर ऑफ माय सेल्फ म्हणटा तें बेटिका. अशें हल्लींत भुरगीं दुसरीं येतात. प्रका म्हणटा मम्मी ताची प्रकाची मम्मी ऑस्ट्रेलिया दुवेच्या बाळंतेराक येता म्हणून बेसरली. आनी 3 म्हयने हांव चेडवा सांगात रावता बाळंतेराक वचाचें म्हणून ती बेसरली खंय. आनी ते दाळा हाका कळ्ळें मम्मी आतां 3 म्हयने ना म्हणून खालें करचें म्हणून हाका घरा कितलें वारी म्हणून चिंतान खंय जोयना खंय वो प्रका उठ्ठा खंय बसता खंय तशें. मागीर एक बरें करून तो बरें चिंतून वचून आपल्या मावशेक आवयच्या भयण आसा व्हडली भयण ती थंय रावता तिच्या घरा भुरगीं आनी पुरा तिचे दुवा आसा मागीर आनी एकल्या काजन आसा आनी पुरा आसा थंय तांच्या घरा. देखून तिका 3 म्हयने हांगा रावच्या बरी वचून तांच्या घरा वताय करून आवयक आपणून तांकां सांगून आतां ती हांच्या घरा येवन रावल्या ही 3 म्हयने ऑस्ट्रेलिया गेल्या वेळार. देखून टॉप सर्वंट येता कामाचें येता आपपूर बायच्या रांदता ते रांदून जावन संजेर येता सकाळीं 7 पयले येता सकाळीं ब्रेकफास्ट करता ते आनी संजेर लेट करून घरा येता लेट करून ताच्यातल्या घरा येता. वय त्या हांगा कितलीं वर्सां जावन ते हांगा आसा ताचें घरी लागींच आसा तें. देखून ताच्या घरा टॉप सर्वंट आसल्यार इतल्या वर्सां जावन आल्यार हाका तें पळोवन हाका घरा हाडून जाय जेत म्हणून आतां मावशेक हाडून रावून जाल्या उपरांत ही ऑस्ट्रेलिया गेली. हाका कसलो संबंद आखेर जाता म्हणून हाका संबंद आखेर जाता म्हणून कळटाना आपण आनेकल्याक हाडून त्या आवयच्या जाग्यार बसयतात. आनीक त्या संबंद एक संबंद मुक्त जाता म्हणटा आनी एक संबंद सोदून थंय बसयतात. तांची जतन घे जय म्हणलो येराद्यान म्हजी जतन ताणें काणयचें म्हजी कॅर काडूंक कोण आसा देखून आंटी जायचे म्हणून म्हजें कॅर काडूंक कोण आसा. ल्हान भुरग्यांनी सांगल्या बरी येवन कॅर काडूंक एकली जाय म्हणून आनी आशेवचें तशें. देखून मागीर तांकां निरंतर एक बें भिरांत आसा हें 8वें लक्षण. तांकां निरंतर हें बें म्हणल्यार आसा हें बें भिरांत तांचें तें आसा. दे आर कॉन्स्टंटली एफ्रेड दॅट दे कांट टेक केअर ऑफ देमसेल्फ. आपणाची जतन म्हाका काडूंक जायना म्हणल्यार निरंतरी बें
आतां एका खंयच्याकी म्हाका हें जायना कोणा करूंक हें जायना कोणा परिक्षा येताना म्हाका 100 मेळटा ना गे म्हणून हांव परिक्षा जाल्या उपरांत बेन चलता. हांकां तशें न्ही, सगळें जेन्ना म्हजें कॅर म्हाका काणोवंक जाता गे ना गे, म्हजें जतन म्हाका काणोवंक जाता गे ना गे म्हणलें एक भिरांत निरंतरी कॉन्स्टंटली एफ्रेड दॅट आय कांट टेक कॅर ऑफ माय सेल्फ म्हणून. देखून मोगाच्यान हीं घामयतात, टेन्शन जाता, न्हीद पडना म्हणटात, तोंडार रुचना म्हणटात आनी हात पांय दुखतात म्हणटात, मसल कॅच म्हणटात, तकली दुखता म्हणटात इत्यादी सांगतात. मोगाच्यान प्रकाक आनी वेटिका बरी जायतीं दादल्यो स्त्रियो चेडे चेडवां आनी ल्हान व्हडां सगळीं हांगा येतात. हें आमी डायग्नोज करता. हें डायग्नोज करून हें म्हणटा हाका आमी कहलें म्हणटा. हें कहल्याचें लक्षण हें पुराय, हें 8 लक्षणां हांवें सांगलीं. हाका डिपेंडंट पर्सनालिटी डिजॉर्डर म्हणटा आमी, DPD म्हणटा. DPD डिपेंडंट पर्सनालिटी डिजॉर्डर. डिपेंडंट हांकां दुसऱ्यांचेर भार घालचें आनी सगळो दीस भार घालचें. हांकां आदाराक एक जायचें. कशें वालीक एक आमी आदार दिता म्हणल्यार दिगो दिता वय तशें हांकां एक सदां हाका सपोर्ट जायचें. हांकां सपोर्ट आदार जायचे. डिपेंडंट पर्सनालिटी डिजॉर्डर DPD म्हणटा. हाका DPDक चिकित्सा म्हळ्यार बरी चिकित्सा आसा. कावन्सिलींग CBT कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी म्हणटा. हांव कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी दिता करता हांव हांगा. मागीर तांकां रिलॅक्सेशन एक्सरसायजीस शिकयता हांव. देखून हें पयलें. दुसरें कांय म्हळ्यार तांणी मांडून घेवचें म्हाका DPD आसा म्हणून, डिपेंडंट पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून तांणी ओपन घेवचें. मागीर हाका ट्रिटमेंट आसा गे, ट्रिटमेंट आसा, चिकित्सा आसा. हाका चिकित्सा गामान तांणी दिवचें. गामान दिवचें वय चिकित्सा केल्यार अशें हांवें हांगा कावन्सिलींग करून आनी CBT केल्यार कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी आनी केल्यार हांगा पाद्राबेडीन सांगल्या बरी आमी केल्यार आमकां ही पिडाचेर जैतरूंक जाता, जिखोवंक जाता, ही काडूंक जाता म्हणून ट्रिटमेंटा चिकित्साक तांणी गामान फोकस करचें, गामान दिवचें. आनी DPDची लक्षणां उणी करूंक तांणी प्रयत्न करचे. DPDची लक्षणां थोडीं हांवें सांगली लक्षणां, ही लक्षणां पुराय 8 लक्षणां उणें करचें. आमी पळयता हांगा ही DPDची 8 लक्षणां हांवें सांगली. 8 लक्षणां, ही 8 लक्षणां तांकां आसात की ना म्हणून आमी परिक्षा करता. 8 जर तर 5 आसात तांकां चिकित्सा गरज आसा. 4 आसल्यार आमी मायल्ड करता. 5 आसल्यार चड म्हणून. थोडे टी सोय दिसून येता थोड्यांक लागीं. देखून तशें आसतना 6 लक्षणां आसल्यार तांकां आमी कावन्सिलींग करून CBT करून आनी तांकां गामाना घेवन संगती हाडून तांकां उणें करूंक, तांची लक्षणां उणें करूंक मागीर एक चलतात. येना फादर येना. 8 लक्षणांत 4-5 लक्षणां एक 2-3 फावटी हांगा येयल्या वेळार गूण जातात. 2-3 म्हयन्या भितर 5-6 लक्षणां काडून जाता. एक 2-3 जाल्यार आमी सोडटा तशें. देखून DPD लक्षणां उणें करूंक पळयचें, सिमटम्स रिड्यूस करूंक पळयचें करीचें. हें सगळें साध्य आसा. तांणी आपणाक हें DPD आसा वळखून घेवचें, मागीर तांणी इंट्रस्ट घेवचें, मागीर चिकित्सा थंय मस्त गामान दिवचें. अशें DPD उणें करूंक जाता. देखून आमी कोणाचेर भार घालनासतना देवान आमकां सगळी विश्वे दिल्यात. बरें घट्ट केलां आमकां. घट्ट आमच्याच पांयांनी रावन उबें रावन आमची जिणी मांडून हाडूंक देवाची मजत ही जायचें. देखून सांत पावल म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत, म्हाका देवान 3:4-13 सांगता, म्हाका देवान दिल्ली सकत आसतना सगळें करूंक शकता म्हणून. हें आमी तांकां बरोवन दिता. मागीर जेजू म्हज्या सांगाता सगळो निरंतरी आसा म्हणून. देखून हें देवाचें उतार दिवन आमी तांकां घट करता. देखून मोगाच्यान हें कोणाक अशें DPD आसा जाल्यार आमी एकामेकांक आदार दिवन तांणी तांच्याच पांयान उबें रावंक, सक्सेसफूल जिणी दिवंक, सक्सेसफूल जैतेवन जिणी जिवंक आमी सगळें तांकां कुमो करया. आमेन.